आम्ही तिकेट दिलं ना लोकांक, आमी भायर उडयलो. आमची तिकेट मागपाक सोदताले तांकां आमी ज्या दीस तांणी स्टँड घेतलो मराठी राजभाशेचेर बील हाडलें त्या दीस आमी नरेश सावळा सांगलें यू आर नो मोर, आमचो कॅन्डिडेट तूं आसपाक शकना म्हण. सो आमचो स्टँड क्लियर कट आहा. भाशेच्या बाबतींत आमी सामके हें आसात. बाकीचे पक्षांक राजकारण आतां म्हाका दिसता सुदिनान पयर कितें तरी म्हणलां बऱ्या तेंपार मातशें कितें तरी अशें म्हणटा तो ह्या दिसान. पण बहुतेक बाकी सगळे पक्ष म्हळ्यार वेगवेगळे कडेन तांकां वेगवेगळे निर्णय घेवपाक वेगवेगळ्या परिस्थितीन दवरूंक ते घेतात. पण आमी वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग अबाउट इट. म्हाका दिसता एक गजाल राजू की खुबदां बहुजन आमी 2-3 गजाली पळोवपाक जाय इतिहासा कडच्यो. 1967 कम्युनिस्ट पक्ष कित्याक रावले मर्जरा बरोबर. या वर्सा जनमत कौलाच्या भांगरा उत्सवी वर्स. या निमतान सर्गेस्त लेखक माधवी सरदेसाईच्या पुण्यतिथी दिसा कार्यशाळा आयोजित केली. म्हाका गोंयकार म्हणून जन्माक म्हाका येवपाक भाग्य मेळ्ळें बिकॉज ऑफ दीस लिडर्स एंड बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. ताज्या खातीर ओपिनियन पोल हॅड्स टू बी सेलिब्रेटेड. आता जर अजून पर्यंत सरकारान करूं ना हाजे फुडें तरी करचो आनी तो डिक्लेअर म्हणजे आमी 19 डिसेंबर जसो सेलिब्रेट करता तसोच ओपिनियन पोल 16 जानेवारी सेलिब्रेट करचो असो म्हाका दिसता. कारण आमचें गोंय हे ओपिनियन पोलाचो प्रोडक्ट. कसिनो धरून जे बाकीचे वेगवेगळे आर्थीक पळय जे आमचेर दडपणां आनी पळय चेपणां फाटल्या 35 वर्सांत निर्माण जाल्यात त्या सगळ्या चळवळींनी खूब एक्टिवली भाग घेवचो पडटलो. आनी ती फक्त एक वेगळी चळवळ, ती फक्त वेगळी बेटां आयलंड्स म्हणून आमकां पळोवंक जावचें ना. कारण आतां म्हणलें तशें कोर इशू हो जमीन असो जावपाक लागला. आनी हो जमीन इशू तेणी म्हणलें सामकें खरें. जर कोणा कडेन जमीन आसा ताका जमीन घेवन फक्त बसून तो शकना न्ही. ताका तो जमीन विकता पयशे मेळयता आनी तो फुडलो विचारय करना. एक तेंवार अशें आशिल्लें भाटकार जमनी विकनाशिल्ले कारण ताका दिसता तो म्हणटालो की आपल्याक ही परंपरेन आयल्या आनी हीच परंपरा आपूण फुडले पिळगे कडेन पावयतलो. आज लोकांक तशें दिसना. तशें मायनिंगान जालां. मायनिंगांतल्या लोकांक फ्लाय बाय नायट आज चडान चड खणून चडान चड दोंगर काबार करून पयशे आज करच्या फाल्यां पळोवप ना. ओपिनियन पोलाच्या ह्या भांगरा वर्स सोंपता आमकां ही जागृताय जाल्या. आमकां हो इशू सिरियस जाणवता म्हणून आमी हांगा जमल्यात आनी म्हणून इतले मोठे संख्येन लोक जमल्यात अशें हांव मानता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.